उजवाड तुझो देखलो काळो काथा उजवाडात पावय म्हाका असता सता वाट दाखय म्हाका परडात जिविताक उतरय म्हाका तुझे वाटेन सदांच दयेन चलय म्हाका पाकय उजवाड काळजांतल्या काळोख निभार सदा वाटेर म्हाका तूं एकच आधार ताकोण म्हाका बरवचो तुझे बघार वायटा विघ्नान सोम्या तूं म्हजो सोडवणदार सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी भावलो काळो कांधाव दखलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्तातय मोगाळ भावानो आणि भयणीनो सोम्याच्या जिवंतपणाच्या ह्या बागे दिसा पवित्र येवकारिस्ताचो मिस्तेर नियाळूंक तो संभ्रमूंक आमी एकठांय जाल्या. सद्या काळाच्या 17व्या आयतारा आमी आसां आनी आयच्या दिसाची देवस्तुती आमकां आपणाचो मोग करतल्यांक देव सक्कड संगती तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणलो बरवसो दिता आनी ह्या खातीर देवाचो आमी मोग करीसय आनी ती विसवण आमी करीसय म्हणून आमकां उलो दिता आनी हो उलो आमी आपणावंक जायसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. हें अर्गां बलिदान आमी भेटयत आसतना फाटल्या दिसांनी देवान आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादा खातीर कृपे देण्या खातीर आमी ताका अर्गां दिवया. हे घडीभर आमचे इरादे आमची मागणी देवाक आमी समर्पून दिवया. हे पवित्र बलिदान फावो ते परी भेटोवच्याक आमचें उणेपण आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमी उडासा खडया आनी देवा लागचें बोगसाणें आमी मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत बागेव सदांच कंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गी काराया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता
आम्ही दुःखाधीन वाचतो तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही दुःखावा करता सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची खाकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे हिच्या पवित्र त्या संगती देव बापाचे महिमेन येशू ख्रिस्ता एकलोच तू भवित एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा तुझेर पात्येतल्यांक तूं सांबाळताय तुझे विणे कितेंच पवित्र नाही कित्याकच मोल ना अदीक अदीक तुजी खाकूळ तामकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीस सदां काळ बालतल्या देण्याचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता येशू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. गिबेयोनान सर्वेस्पोर सल्मावक राती एका दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगलें हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाचे सुवातेर राय केलाय पूण हांव अजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेणा. तुवें विंचून काडलेले पर्जे मदें तुजो सेवक आसा. ही पर्जा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापूंक जायना. तुजे पर्जेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसली जणवाय तुज्या सेवकाक दी. ना तर येदे व्हड पर्जेक सोलोवन व्हरूंक कोण सकत. सल्मावन केल्लें हें मागणें सर्वेस्पराक मानवलें. देखून देवान ताका जाप दिली तुवें तुजे पासत लांब आवक वा ग्रेस काय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागोवंक नाय. बागार न्याय निर्णय खातीर गरज आसा ती जणवाय मागली. इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितालो. हांव तुका इतले बुदवंतकायेन आनी जणवायेन भरलेले काळीज दितालो की तुका समासम आजून कोणूच आसलेलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजे उपादेसाचो सर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करता. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करता. तुजे उतर पालचे म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो असो हांवें निर्धार केला सर्वेस्पोरा. तुज्या तोंडांत हांव येता ती नियमा म्हाका रुपयांनी भांगरा प्रासड मोला दी.
उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या साकराक बसयल्ल्या त्या परमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धैर्य दी. कणवळायेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजी धादोसकाय. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. देखून सापड भांगारा प्रास तुज्या उपादेसाचो हांव मोग करता. वय तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलताना सरतारांच्यो फटकिरो वाटो हांव काटाळटा. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. तुजी कुशी करिस्वीची देखून हांव ती पाळटा. तुज्या उतराचे उगडापण मोती कुसवा आनी साद्या काळजांच्यांक समजोणी दिता. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. सांत पावलोन रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्याक म्हणजे जाका आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाश्यो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विसून काडचे आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सरक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगोडो पूत जायजे म्हूण ताणें येवजिल्लें. ह्या पासोत जाका ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जाका ताणें आपयली तांकां ताणें निथिवंत केली. जाका ताणें निथिवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेवंत भागीदारां केली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. सदैव तूं बापा स्वर्गा संवसाराच्या धन्या कित्याक सर्गीच्या राज्याचे गोठ ल्हानांक तुवें वळखटल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू लोकां सोम्या लागीं म्हणालो, सर्गींचें राज्य म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरलेल्या एक दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता.
उपरांत संतोषान वचून तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गीचें राज्य म्हळ्यार बरीं मोतयां सोदून वेतल्या एका सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटास तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. परत्यान सर्गीचें राज्य एक झाडा बरी. ते दर्यांत उडयतास सर्व जिन्साची मासली तातूंत सांपडटा. झाड भरल्या उपरांत तें ओडटात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. तेच परी घडटलें संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्यां तावन वेगळें करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो वेळाप आनी दांत किर्लोणी. हें सगळें तुमकां समजलें मू विचारलें जेजून. वय जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गीच्या राजा विशांत शिकवणूक घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर धन्या बरी जो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी परनें भायर हाडटा. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. आपलो मोग करतल्यांक देव सर्व संगती तांच्या बऱ्याक पडाशें करता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, एक दुर्बळो व्यक्ती आपल्या एका गोड्याक काण घेवन तो आपलो दिसपडतो ग्रास जोडटलो. त्या गोड्या भायर ताका दुसरी वाट नातली आपलो दिसपडतो ग्रास जोडूंक. पूण एक दीस तो घोडो तसो तो अवचित रानाक धांवून वेता आनी अशें तो घोडो तो होगडायता. आनी हें पळोवन लोकांक बिरमोत दिसता आनी ताका बुजोवंक ते येतात. हळे तुका हळे आमकां तुजी बिरमोत दिसता. तुवें तुजो म्हण नासलेलो एक घोडो सयत होगडायलोय आनी एक घोडो खाण घेवंक तुज्यान तांक ना. तूं निर्भागी. आनी ताका जाप दिवन हो व्यक्ती म्हणटा, सक्कड देवाचें निर्मोळें. थोड्या दिसा उपरांत तो धांवून गेल्लो घोडो फाटीं येता आनी फाटीं येता आसतना आनीक चड 5 घोडे ताचे संगी येतात. आनी हें पळोवन त्या व्यक्तीक संतोश जाता आनी तांकां तरबेत करूंक तो लायता. आनी लोक परत येता आनी म्हणटा, आतां जाल्यार तूं बागी, कित्याक तुका एक घोडो आसलो आतां तुका 5 मेळ्ळ्यात. तशें तूं ग्रेस्त जालाय आनी तूं जावन आसाय आतां बागी. आनी हो परत जाप दिता, सक्कड देवाची खुशी. थोड्या दिसांनी ताचो पूत ह्या घोड्यांक तरबेत करनासतना तो घोड्या तावन पडटा आनी आपलो पांय मोडटा. आनी लोक परत्यान येता आनी म्हणटा, अळे तूं निर्भागी, कित्याक तुजो पूत पडला, ताचो पांय मोडला आनी ताका चिकित्सा करूंक तुका जायतो खर्च जातलो. तो समज जातलो की ना तेंय कळीत ना. पूण हो व्यक्ती देवबिरांतेचो मनीस तो देवाचेर भरवसो ताका आसलो. तो म्हणटा, ही देवाची खुशी जावं दी. आनी थोड्या दिसांनी थंयसर त्या गांवांत एक झूज उरता आनी त्या झुजा खातीर त्या गांवांत आसल्या सक्कड घटमोटू तरणाट्यांक येवन व्हरतात आनी ते झुजांत थंयसर मरण पावतात. पूण ह्या व्यक्तीच्या पुताक ते सोंड वेतात, कित्याक ताचो पांय मोडलो आनी असो ताचो पूत ताच्या संगी उरता. जें कितें ह्या व्यक्तीच्या जिणेंत घडलें, कश्टाचें आनी दुखाचें घडीत ताणें सक्कड देवाची खुशी म्हूण खाण गेलें आनी देवाच्या कुशेक ताणें खालती मान घालो आनी अशें सक्कड ताच्या बऱ्याक पडलें. मोगाच्यानो जायते संगती आमच्या जिणेंत घडटात. थोड्यो संगती आमकां संतोश दितात तर थोड्यो संगती आमकां बेजाराई हाडटात, आमकां दुखी दितात. प्रत्येक जावन केन्ना आमचेर पिडा शिडा आनवारां येतात, कश्टांची परिस्थिती उदेता, सळवणी लाभता, ती स्विकार करूंक आमकां कश्ट मारतात. खंडी जावन आतां कोवीड पिडे निमती
ह्या परिस्थितींत जायत्यांक आमकां असलो अनुभव जाला जावंक पुरो. आमच्या कुटुंबाच्या जायत्यांनी आपली कामां होगडायल्यांत. नव्या कामाचो अवकाश आसलो होगडायला. आमची स्वप्नां ती अर्द्यार रावल्यांत. जायतीं भुरगीं युवा जाणां तांचे शिकाप तांचो फुडार अनिश्चित जाला. आमचें जिवीत तें एक घुसपटशें जालां. आनी ह्या वेळार आमी आमच्या मतीक नकारात्मक चिंताप येवचें सहज. सकड आमी विचारूंक पुरो देवाक कित्याक अशें घडोवन आसा. आमकां खंत जाता आमी देदेस्पोर जाता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या दुस्वास्थपांत सा पावलाची उतरां आमकां भरवसो दितात. ह्या दिशेन आमकां उजवाड दितात. सा पाऊल म्हणटा, जो कोण देवाचो मोग करता ताका देव सकड संगत्यो ताच्या बऱ्याक पडाशें करता. म्हणजे देव आमच्या जिणेंत वांटेली. आमचें जिवीत आमची मात्र मांडावळ न्हय, बगार देवाचो हात, देवाचें योजन आमच्या जिवितांत आसा. सा पाऊल म्हणटा, देवानच क्रिस्तांतय आमकां रचल्यांत आनी ताचे सारकें जावंक आमकां नेमल्यात, निर्भिल्यात. आमकां ताणें नितीवंत केल्यांत आनी आपल्या महिमेंत आमकां येदोळस ताणें भागीदार केल्यांत. जर आमी ताचें हें योजन आमच्या मतीन दवरता, ताचो मोग करूंक आमी विंचता, ताचेर भरवसो दवरता, ताचेर आमचो भावार्थ थीर करता, तर देव सगळ्यो संगती पाड आनी बऱ्यो, कश्टांच्यो आनी सुखाच्यो आमच्या बऱ्याक पडाशें करता. आमकां सकड बऱ्योच संगती दिता म्हण न्हय, आमकां जैतच लाभयता म्हण न्हय, बगार सकड संगत्यो, सकड घडितां तो आमच्या बऱ्याक तो वापरता. विज्ञानांत आमी शिकल्या आकाशार नक्षत्राचो एक पुंजो म्हण आसा, नक्षत्रांचो एक गुंप. लागशिल्लीं ती नखेत्रां जर आमी एक लायन घालून घडसिल्लीं थंयसर एक सोबीत आकृती उदयता. ती विज्ञानीक मात्र न्हय, आमकांय ती पळोवप येता आकृती. सलीस न्हय, आकृती पळोवंक पयलें नखेत्रां पळय जाय आनी त्या प्रमाणे ती घडसूंक आमकां कळीत आसा जाय. तवळ मात्र ती सोबीत आकृती आमच्या दोळ्यांक ती दिसून येता. कशें रंगोली सोडयतना पयलें डॉट्स घालतात, उपरांत त्या प्रमाणे ती घडसितात, तवळ मात्र ती रंगोली सोबीत थंयसर दिसता. आमच्या जिणेचीं घडितां जावन आसात नखेत्रां वा ते डॉट्स आल्या बरी. ती आमी देवाच्या जाणवायेन घडची जाय, तवळ मात्र देवाची मांडावळ आमच्या जिणेंत आमकां दिसून येता. जायत्या बोटी आमकां अनुभव जाला जावंक पुरो. कितलेशीं घडितां आमच्या जिणेंत घडल्यांत, त्या घडये आमकां ती समजूंक नात, पूण वर्सां पाशर जातना मागीर आमकां ती समजल्यांत आनी सकड देवान ताच्या आमच्या बऱ्याक ती पडाशें केल्यात. कित्याक आमी देवाचो मोग केला, ताचेर भावार्थ आमी दवरला, ताचेर भरवसो आमी दवरला. जायते नव्यो संगती ह्या घडितांनी आमी शिकल्या. जायत्यो संगती ते आमकां सदांच्यो जाल्ल्यो, ताचें मोल आमकां कळीत जालां. जायते आमचें मोगाचें तांचें मोल आमकां ह्या घडितांनी आमकां कळीत जालां. देखून भोव गरजेचें आमचें जिवीत देवाची मांडावळ म्हणून वळखून घेवचें आनी हर एका घडितांत ताचो मोग करूंक आमी विंचचें. ताचो मोग करचें म्हळ्यार ताच्या पुता जेजू सारकें जावचें, ताचे उपादेस आमी पाळचे, जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलचें. म्हज्या जिणेंतली हें घडीत, ही परिस्थिती म्हाका कशें जेजू सारकें जावंक, ताच्या वाटेन चलोवंक कशें म्हाका एक अवकाश म्हणलें तें पारखून त्या प्रमाणे चलचें. आयची सुवार्ताय आमकां सर्व वस्तू प्रास जेजूक विंचूंक आमकां उलो दिता. वेगवेगळे सर्गींच्या राजाचे वेपारी जेजू आज आमचे मुखार दवरता. जर हे वेपारी आमकां समजा जाय, पयल्यान पयलें आमी समजून घेवंक जाय सर्गींचें राज म्हळ्यार कितें. आमी सदांच आमच्या बापा म्हणलें मागणें म्हणटा आनी आमच्या बाबा मागणें म्हणटा आसतना बापा तुजें राज येव म्हण आमी मागता. कसलें राज आनी तें केदाळा येता.
मोगाळ बाबा भयणीनो, पयल्यान पयलें सर्गींचें राज म्हळ्यार एक वस्त न्हय, एक आस्त न्हय वा एक चिंताप न्हय. सर्गींचें राज जावन आसा एक व्यक्ती आनी तो व्यक्ती जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू आपल्या परगट जिणयेंत सर्गींचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना म्हणटा आसतना तो आपणाच विशांत तो उलयता. तें येदोळूस येवन जालां आमचें मोदें तें आसा. देखून ताका आपणावच्यांत ताची खुशी करच्यांत आसा सर्गींचें राज. दुसऱ्या रितीन दुसऱ्या हंतांनी दुसऱ्या गणितांनी हें सर्गींचें राज जेजू आमकां मेळटा. वेगवेगळे अवकाश आमकां दिता. आमचे जिणयेंत येवची हर एक घडीत आनी ते घडये आमी करची ती विसवण आमकां सर्गींचें राज आमकां जोडूंक आदार दिता. सुवार्थेंत सर्गींचें राज शेतकाराक मेळ्ळेल्या त्या दिरव्याक, सावकाराक मेळ्ळेल्या मोलादीक मोतयाक आनी दर्यांत उडयलेल्या जाळाक सरी करता. शेतकार दिरव्याक सोदून नातलो. तें शेती ताचें न्हय. तो आपलें दिसपट्टें काम करनासलो आनी अशें आसतना तें दिरवें पूर्ण दवरलेलें ताका तें मेळटा आनी तें मेळटाच तो तें वळखता आनी तें आपणावंक हर सॅक्रिफीस तो करता आनी तो आपणायता. आमच्याय जिवितांत जेजू हें दिरवें आसा, सदन्स आसलें पूण तें लिपोवन आसलें. पूण ह्या घडये ह्या परिस्थितींत म्हाका तें उगडापें जाता आनी ताका वळखून ताचो मोग करूंक वेंचच्यांत आमी ताका आपणयता. दुसऱ्यान शेतकार सावकार मोतयांक सोदून वेता आनी ताका तें मेळटाच तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. आमी जेजूक सोदून आसता आमच्या जिणयेंत आनी थोड्या गणितांनी आमकां तो भोव लागशिल्ल्यान आमकां तो मेळटा आनी तवळ आमी ताका आपणाय जाय आनी ताचो मोग करी जाय. जाळ ते दर्यांत उडयलेलें तातूंत सकयल जिन्साची मासली मेळटा आनी बरी कितें तें विंसून काडी जाय. थोड्यो संगती जोडी जाय तर थोड्यो संगती आमी सॅक्रिफायस करचें पडटा. आमच्या जिणयेंत येवच्या सकड गणितांनी जेजूची वाट कसली, कशें हांवें ताका विंस येता, कशें ताका ताची वाट हांवें आपणाव येता म्हूण ती जोगत्या रितीन विंसून काडी जाय पडटा. आमच्या जिविताच्या हर एका गणितांत सर्गींचें राज जेजूक आमी वळख जाय आनी ताका आपणाय जाय. ताची खुशी करच्यांत आनी ताचे सारकें जावच्यांत आसा सर्गींचें राज. जाणटो साल्मावराय पयल्या वाचपांत आस्त बदीक व्हड राज्य लांब आवक विसारचें सोडून तो जाणवाय विंचता. सिरकाच्या ग्रंथांत आमी पळयल्यार जाणवाय जावन आसा देवाचें आनी एक नांव म्हणजे साल्मावराय देवाकच विंचता आनी सगळें जिखता. सर्व वस्तू प्रास जेजूक आमी विंचया. आमच्या जिवितांतलें हर एक गणीत कश्टाचें, दुखाचें वा संतोशाचें जावं दी आमकां एक हातेर ताचें सारकें जावंक, जावं दी आमकां एक अवकाश ताची खुशी करूंक, ताचो मोग करूंक आनी सर्व संगत्यो सर्व गणितां देव आमच्या बऱ्याक पडाशें करतलो. हीच कृपा येवकारिसांतल्या जेजू लागीं आमी मागया. सोमेस्तां आमी आमची भावार्थाची उसारणी करया. सत्मानता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आंकवार मर्येतांव जल्मालो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवांत जालो, सर्गार सोडलो, सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसाणें,
कुडीचें जिवंतपण सस्तनाचें जिवीत आमेन. देव आमचो मोग करता आनी केन्ना आमी तसो मोग करता ताचे वाटेन चलता आमची हर एक मागणी तो आयकता आनी आमकां सांबाळता. देखून आमची मागणी सर्वेस्परा आमच्या देवा मुखार ह्याच भरवशान आमी दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक, पापसैभाक, बिस्पांक, याजाकांक आनी धार्मीक भावा भयणींक आपल्या आदर्श जिणेद्वारी तुजी बरी खबर सर्व लोकांक परगट करूंक गरज आसली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकारभाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तांणी परजेच्या बरेपणाक कळनासतना वावरिशे तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे भोवारी पोटाक खाण नासतना कोश्टूंच्या भावा भयणी थंय आमी उदार जावच्याक आनी कितेंच खाण विबाडिना जावच्याक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची देणी आमच्या स्वार्था खातीर न्ही, बगार पेल्यांच्या उदरगते पासून म्हूण वळखून ह्या दिशेन कार्याळ जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुका आमी समर्पिता. तांकां तूं बरे भलायकेन सांबाळ. तांची सेवा करतल्यांक आशिर्वाद दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी दिसपडते जिणयेंत खरी विंसवणी करून तुज्या राजा खातीर सदांच जियेशें कर. आमी एकामेकाचे गरजेन सदांच पावोवंक माया मोगान कुटुंबान जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, कोविड पिडे निमती उदेल्ली ही परिस्थिती कश्टांची आमी तुका समर्पिता. कोविड पिडे निमती आंतरलेल्या सोमेस्तांक ससनाचो विशय तूं दी. पिडेंत कश्ट जातल्यांक बरी भलायकी तूं लाभय आनी ह्या दिशेन सेवा दितल्या सोमेस्तांक फावो तो प्रतिफळ तूं लाभय. वखदाच्या सोदनेरासच्या धाकटेरांक तूं फावो ती जण वायदी आनी आमकां आनी सगळ्या संवसाराक ह्या मारेकार पिडेतांव तूं बेगीनच निवराय म्हण आमी तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी प्रार्थना आमची मागणी सोम्याक देवाक आमी भेटोवन दिवया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, जे कितें आमच्या जिणेंत घडटा ते सकड तूं आमच्या बऱ्याक पडाशें करताय म्हणलें तें मानून घेवन तुज्या पुता जेजूच्या सारक्याची जिणी आमी जियोंक तुका मानवंक आमकां तूं फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोम्या जीवन मुझे जे माखा दिले तुहे वो पुनीता सर्वस मुझे यावुड्या वायरा सवे तू सोम्या काळे मुझे खावते सारखे तुझे मोखान तुझ्या तुझे देवी तुवे दिल्ली माखा तुका भेटता सगळी आधार तुझो तू माखा साक्षात तुझी सकाळी जे माखा दिले तुवे वो पुनीता सर्वस मोझे यावोड्या वायरा सभे
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रतेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वोपतांव, ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खाळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो हो कायदो नितीसो आनी हा आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवें जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा समेस्तान जिवी सासणाचे. आपल्या महिमे वंसर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हो सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. हो सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा कोरोसो तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. जेजू जीवन झाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, जेराल्ड आयसक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, बागेवंत जोसे तिचो पती, बागेवंत दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणेंत पडोवंक दिव नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेळये तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत. देवाची शेळये तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत. देवाची शेळये तू संसाराची पाप काढताय आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तुम भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव फात येतां. सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसाद्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन खेदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
तुम्ही मोजो गोवळी हांव ताची शेळी तुम्ही मोजो गोवळी हांव ताची शेळी तुम्ही मोजो गोवळी हांव ताची शेळी सोमी मोजो गोवळी हांव ताची शेळी सोबीत पाचव्या चोरोवा म्हाका सोबी पोसता प्रशांती तळुकता तानबोजी भागयता जीवाक मोझ्या नव्या सोमी गठाय दिता सारकी नीट वाड दाखो सोमी सलो भोरता सोमी मोजो गोवळी हांव ताची शेळी 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 प्रार्थोया देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गटायेन भरलाय सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मुखा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळा राज तुझे बरगडता मुखा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळा राज तुझे बरगडता मासारथान तुझ्या पोषण आमचे केलाय कृपे बेजावानी आमकां तुवें भरल्या तुझ्या मोगामुख्या काळीज मोजेल आसता सेवा तुझी करू उर्बेन मुखार सरता मोखा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळा राज तुझे बरगडता मोघाळ पुत्राचो वेळ आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां
घेवन गुरसूचे कुरवेन विवर आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्मरांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.